पंचायतीन जी GIAची पंचायतीचे तर्फे कामाची एक जंत्रीच आयज आमी तांचे फाउंडेशन स्टोन कांय कामां आमी इनॉग्रेट करतात आणि हातूंतल्यान आमकां दिसता की आयज आमचे सरपंच बाय विधी, उपसरपंच बाब दत्तेश, तशेंच बाय संगीता, बाय माधुरी आनीक उल्हास ह्या स्थानिक पंच हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ज्येष्ठ भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी ग्रामस्थ आनी बंधू भगिनीनो, आमी पळयतात की ज्या वेळार हांवें आयज मंत्री म्हणून ह्या भागांतल्यान हो म्हजो मूळ गांव, ह्या गांवांत भितर ल्हान व्हड शाळा बाकीचे सगळे काम आमचे हांगा जाल्ले आसा आनीक आमी पळयल्लें की ह्या गांवांत भितर केन्नाच उदकाची एक मोठी समस्या आसताली। आयज ह्या गांवांत भितर साळावलेच्या धरणाचें उदक जे आमी हांगा पर्यंत पावयल्लें आसा, 24 तास उदकाचो पुरवठा, तशेंच शेती खातीर जावं बाकीचे रस्ते, वीज, पाणी हे सगळें काम करतात। आमी लायटीचे प्रॉब्लेम्स आमकां अजून पर्यंत सतायतात। त्या खातीर 1 ऑक्टोबर म्हयन्याक आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग जातलें आनी फुडल्या वर्साक म्हाका दिसता की एकूय दीस 24 hours लायट आनीक 24/7 आनी 365 days लायट उदक हांगा मेळपाचें आमचें उद्दिश्ट आसा। पावस पडले कारणान आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक मेळना, पूण तरी आसतना एक 15 कोटीचो टेंडर हांगा पास केल्लो आसा। तसोच 15 कोटी सुलकर्णा भागांत भितर आनी 24 कोटी आमच्या मलकर्णे भागांत भितर हे जे भाग उरलेले, बाकीचे आमकां दुसरे वटच्यान नेत्रावळी भागांत भितर आमी खूब मोठ्या प्रमाणान 80 कोटीची कामां अंडरग्राउंड केबलिंगाची केली। आयज ह्या कावरे भागांत भितर पळयलें जर जाय जाल्यार संपूर्ण सांगे तालुको आणि केपें तालुक्यांतल्यो 2 पंचायती मेळून हो एक व्हडलो मतदारसंघ जाता। गोंयची म्हाका दिसता 1/6 म्हणजे 17-18% जमीन जी आसा ती आमच्या मतदारसंघान भितर आसा। म्हणजे रस्ते हे नेटवर्क आमकां 220 किलोमीटर रस्ते, मेन रोड, MDR रोड जाता। ह्या सगळ्या रस्त्याचेर आमकां एकूय खंय खड्डो दिसतो ना अशी तजवीज आमी केल्ली आसा। ह्या गांवांत आनी ह्या घरा कडेन पसून आमी हॉट मिक्सिंग रस्ते पावयल्ले आसात। आमचे उदकाची पुरवण आमी आतां पळयले आसात, ह्या सायडीन कुपावेल्यान आमची ही लायन आयिल्ली आसा आनी ते आतां ऑटो केल्ले आसा आमी। जर एखादे वेळ टँक भरलो थंय कोणी येवन गडबड करतलो असं कांय ना, आपल्याक जाय म्हणून हें उदक बंद करपाचें बी कांय ना। त्या मिटराचेर अमकें एक अर्दी टाकी जाली काय ना, ते स्विच आपोआप ऑन जातले, पंप आपोआप स्टार्ट जातलो, ती टाकी भरतली। टाकी भरले नंतर आमकां कांय ना, म्हणजे कुपावेले टाकी एक तांणी हें केल्लें की 1 मिटराचेर वयर आमकां कनेक्शन दिल्लें, ते 1 मिटराचेर वयर आसतना आमचें उदक बंद जातालें। आयज ती परिस्थिती ना, कारण टाकी चालूच उरपाची। कॉम्प्युटराचेर आमी म्हणजे एक डॅशबोर्डाचेर हे सगळें मॅनेज जाता। अमके टाकीचो लेवल पावलो काय ना, हें तातूंत मनीस कांय ना, ऑटोमॅटीक पंप स्टार्ट जावप, ऑटोमॅटीक बंद जावप, ऑटोमॅटीक आमकां हें जाता। त्या कारणान आमी ही सिस्टम सगळ्याकच IoT बेज म्हणटा ताका आमी कॉम्प्युटरायज केल्ली आसा। तश्योच आयज ह्या गांवांत भितर जी 9 कामां आमी सालाबाद करतले, म्हाका दिसता की एकेका पंचायतीन भितर 9 कामां सादारण कोटीभर रुपयाचो इन्व्हेस्टमेंट पंचायतीच्या मार्फत जाता। जिल्हा पंचायतीची कामां आमी पळयतात। अपेक्षा आसा आमकां की आमी ह्या पंचायतीन बाकीच्या म्हणजे बारशे तुगेले मोरपिल्ला, फातोरपा ह्या पंचायतीन भितर BJPच्या हांगा वोट पडली ना, पूण ह्या पंचायतीन जो बारशे पंचायत मतदारसंघ निवडून दिल्लो आसा, सादारण 700-800 मतांचो लीड ह्या पंचायतीन दिली। अजून पर्यंत आमकां ZPचे परत एक फावटी दर्शन जालें ना, ते अपेक्षा करूया की तें काम जातलें, कारण ही एक पंचायत गेली 3 इलेक्शनां आमकां बारशेचो मतदारसंघ निवडून हाडटा, पूण परत बारशेच्या आमच्या जिल्हा पंचायतीच्या खंयचोय आसुनी परत मात आमकां दर्शन जायना। एक बरे प्रमाणान आमी कामां हांगा मुखार घेतिल्ली आसा। समोर महालक्ष्मीचें देवूळ आसा, फाटल्यान आतांच केलें आमी त्या देवळा कडेन, म्हणजेच आमचे महामाया सातेरी ते देवळा कडेनय गेल्ले आसात। म्हणून सगळ्याक आमी वयर आतां आमची कितली वर्सांची हांव पंच आसतना जी अंगणवाडी बांदली, ती अंगणवाडीचें परत एक फावटी पुनर्वसन जाल्लें आसा, परत एक फावटी डागडुजी जावन आमच्या अंगणवाडीचें जाल्लें आसा। वयरी एक हॉल म्हणजे आमचे हांगा महामाया देवळाच्या समोर एक आमी पंचायतीच्या तर्फे हॉल घेतिल्लो, सादारण 50 लाखांचो हॉल, म्हणजे आमची एक लग्न जावं बाकीचे ह्या गांवाच्यो बरी मंगल कार्यां थंय जावपाची, अशे अनेक उपक्रम आमी घेतले आसात। आनी संपूर्ण पंचायत मेंबरांचे आमकां पूर्णपणे सहकार्य लागता म्हणून ही उदरगतीची कामां जातात। म्हणून परत एक फावटी पंचायतीच्या सरपंचाच्या आनी सगळ्या पंचायत सदस्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। अत्यंत आवश्यक अशी कामां ती आयज आमी घडोवन हाडटात आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ज्या पंचायतीन आमचेर विश्वास दवरलो, ज्या गांवांतल्यान म्हाका
पयलीं पंच म्हणून निवडून दिलो, ताजे नंतर जिल्हा पंचायत निवडून दिलो, ताजे नंतर म्हाका आमदार केलो, आयज मंत्री जाल्लो आसा आनी ही संपूर्ण पंचायत 7तले 7 पंच मेंबर आमचे जाल्ले आसात आनी सदांकाळ ही पंचायत भारतीय जनता पार्टीक समर्थन करता. म्हणून ह्या पंचायतीची जी उदरगतीची कामां आसात ती आमी करतात. म्हाका पूर्ण हें आसा की कल्पना आसा की आमकां इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लम अजून पर्यंत तशेंच येयत आसात, पूण पूर्ण खात्री आसा की हो एक टेंडर अंडरग्रावंड जातकच आमकां वीज, पाणी, रस्ते, मूलभूत सोयी आसतल्यो. हांगा अटल ग्राम डेव्हलपमेंट, अटल आसरा योजना हाचें बरे भशेन आमी हें करून लोकांची घरां बांदपाचे प्रयत्न करतले. सगळ्यांक परत एक फावटी देव बरें करूं. गांवांत आसा ते मायणा गांव आनी हांगा पायकदेवाचें मंदीर आसा. पायकदेवाच्या मंदिरा कडेन वचपाक अजून पर्यंत मातशें लिटिगेशन ही रस्त्याची आसात, पूण तरी आसतना लोकांक सुखरूपपणान वचपाक मेळपा जाय म्हणून आमी पंचायतीच्या तर्फे हो रस्तो हॉट मिक्स स्टार नासतना फूल ह्या तुगेल्या म्हणजे एटलिस्ट वचपा लायक करपा खातीर पंचायतींतल्यान हें काम केल्लें आसा. अनेक भक्त पायकदेवा कडेन येतात. आयज आमचे मदीं सरपंच आसा, हांगाचे स्थानीक पंचायत सदस्य आमचे बाय माधुरी, तसेच उपसरपंच दत्तेश, बाय संगीता, उल्हास आनी आमचे उतुभाऊ, आमचे जे श्रेष्ठ कार्यकर्ते विनोद. आनीक एक सुंदर अशा ह्या परिसरां भितर आमकां नैसर्गीक संपत्ती अशी आसा, पूण तरी आसतना एक्सेसिबिलिटी ही कमी आसा. आमकां खबर आसा की लोकांची लिटिगेशन डिस्प्यूट्स आसल्या कारणान ही कामां जावपाक पावनात, पूण तरी आसतना आमचो प्रयत्न आसा ही डिस्प्यूट मोकळी करून हांगा रस्त्याचें काम आमकां घेवपाक मेळटलें. आनीक ह्या भागांतले एक सर्वांगीण विकास जावपा खातीर, ह्या देवस्थानाचो विकास जावपा खातीर आमच्या सगळ्यांची प्रार्थना करुया की हांगा बरे तरेन कोणाचें कसलेंच आयज कार्य हातान घेतिल्लें आसा डिस्प्यूट नासतना देवान तें बरें पूर्णत्वाक व्हरचें. कावरेपिल्ला भागांतले ह्या मानगाळ हातून भितर एक कामाचो शुभारंभ करपा खातीर आमी आयज मानगाळ गांवांत आयिल्ले आसात. आमच्या बरोबर आसात विधी आमचे सरपंच, तशेंच बाब दत्तेश उपसरपंच, सगळे पंचायत मंडळ, मानगाळ गांवचे जे श्रेष्ठ आमचे सगळे कार्यकर्ता, ग्रामस्थ. आयज आमी प्रत्येक गांवांत किमान 1-2 कामाचो शुभारंभ केल्लो आसा. आनीक हे पंचायतीच्या मार्फत GIA फंडांतल्यान आमी जशें आमचे पयरूच एक म्हयने पयलीं आमी हांगा हॉट मिक्स केलो आनी प्रत्येकाच्या दारां भितर आमचो हॉट मिक्स गेल्लो आसा. मानगांव सारक्या गांवांत भितर पसून ज्या जाग्याचेर ग्रेडियंट आनीक वयर हाजेर रस्तो आसा तोय आमी करून दिल्लो आसा. आयज हांगा बाकीच्यो ज्यो मूलभूत सोयी आसा त्यो करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनीक आमचे पंचायत मंडळ अत्यंत कार्यक्षमतेन काम करीत आसा. म्हणून ह्या भागाचे आमचे संगीता, ह्या संगीताच्या हातूंतल्यान लोकल पंच आसा त्यांच्या आशिर्वादान आयज ही कामां आमची फुडें व्हरतात. हांव परत एक फावटी पंचायतीचें अभिनंदन करता, ग्रामस्थांचें अभिनंदन करता आनी अशीच उदरगतीची कामां ही गांवांत भितर घडोवन हाडपा खातीर सगळ्यांक शक्ती दिवची इतकें मागता. आयज आमी काजूर कावरापिल्ला पंचायतीच्या काजूर गांवांत भितर आसात आनी आयज ही एक रिटेनिंग हॉल जी कॉलेप्स जाल्ली ती परत एक फावटी बांदून घेतात. आमचे बरोबर आसा लोकल पंच आमचो प्रदीप, तशेंच सरपंच, उपसरपंच, सगळे पंचायत सदस्य, गांवचे ग्रामस्थ उदरगतीची कामां करता आसतना ह्या आयज आमी ह्या पंचायती भितरलें 9वें काम आसा जाचो आमी शुभारंभ करतात. गांवांत बारीक बारीक जी कामां आसात ती पंचायती मार्फे करून घेवपाचो, म्हणजे सरपंच आनी ताच्या पंचायत सदस्यांनी बरे भशेन काम करून घेतलें आसा. आमी हो काजूर हो गांव आसा, ह्या काजूर गांवांत भितर आमी पळयतात की एक कनेक्टिविटी जाल्या आमची कल्ला, काजूकट्टो आनी काजूर आनी नेत्रावळी अशें. म्हणजे आमी जेन्ना काणकोणच्यान येता तेन्ना आमकां केपें वचून केपेंच्यान मागीर फेरो मारून पिल्ला पंचायती कडच्यान हांगा येवचें पडटालें. एक 30-40 किलोमिटर आमकां वचचें पडटालें. आयज आमी फक्त 10 किलोमिटरां भितर पाडीच्यान हांगा पावतात. म्हणजे एक इंटरनल नेटवर्क जालो आनीक लोकांक एक रहदारीचें साधन जालें. म्हणजे हो एक काजूर गांव आसा. ह्या काजूर गांवांत भितरय आमी पळयतात बारीक बारीक रस्ते आसतले. आयज तांचे उदकाचे प्रश्न आज मिटलेले आसात. हे जे लोकल लोक आसात तांकां खंय भायर वचपा खातीर येवपा खातीर रस्त्याचे बरे तरेन जाल्ले आसा. म्हणून आयज ह्या पंचायतीची कामां आमी जी आसात ती आयज आमी परत ह्या वर्साची GIA फंडांतल्यान कामां करून घेवन केल्ले आसात. हांव
परत एक फावटी आमचे पंचायत डायरेक्टर पंचायत मंत्री हांचे खूब खूब आभार आसा, कारण आमकां तांणी हो फंड दिलो आनी तातूंतल्यान आयज ही कामां केली. तुम्ही पळयतात GNH. माँ जी, आपको ना सरप्राइज देना था। इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है हाँ माँ, और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है। और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है। दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया। पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता।